अतिसंवेदनशील विभागासंदर्भात सरकारान केल्ल्या कामा खातीर आदले मंत्री रमेश तवडकरान मुखेलमंत्र्याक आनी सरकाराक परबी भेटयल्या. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. अतिसंवेदनशील विभाग तशेंच इको सेन्सिटिव्ह झोन ह्या विशया संदर्भात गोंय सरकारान केल्ली भूमिका तशेंच गोंय सरकारान केल्लें काम ह्या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांचे आनी सरकाराचे अभिनंदन करपा खातीर आज आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतात. हो विशय तसो आमकां सगळ्यांक खबर आसा. ह्या विशया संदर्भात 1986 मध्ये की एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्टा अंतर्गत की जे वन्य जीव आसात ताजें संरक्षण करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान कायदो आयलो आनी त्या कायद्याची अंमलबजावणी ही 2012 सालांत डॉक्टर कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाला एक समिती स्थापन केली आणि या समितीन साधारण गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला आणि तामिळनाडू ज्या जी 5 राज्यां आसात ह्या वेस्टर्न घाटाच्या अंतर्गत की ही अतिसंवेदनशील विभाग ताजी पडताळणी करपा खातीर समिती स्थापन जाली आणि ताचो एक रिपोर्ट सबमीट केलो आणि त्या रिपोर्टामध्ये गोंयची 99 गांवां आणि गोंयची जर भौगोलीक हिस्ट्री पळयली जर जायत जाल्यार गोंयच्या डेव्हलपमेंटा खातीर जमीन तशी ना हें जेन्ना स्थानीक लोकांक लक्षांत आयलें 70चे काणकोणचे, सांगेचे किंवा धारवाडच्या लोकांनी सरकारा कडेन प्रस्ताव दवरलो आणि सरकारान ताचें म्हणणें आयकून घेतलें आणि आतांचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें जुनाक 2020 ह्या सगळ्या लोकांचे म्हणणें केंद्रीय समिती समोर दवरलें, केंद्रीय मंत्र्या समोर दवरलें, तें मानून घेतलें आणि म्हाका दिसता गोंयांतली 69 गांवां जी रिकमेंड केल्ली ती गांवां डिलीट जाली आणि आत्तां की 30 गांवां नोटिफाय जाल्ली आसा. त्यामुळे अत्यंत एक मोठो निर्णय केंद्रीय समिती समोर किंवा केंद्रीय सरकार घेवपा खातीर की गोंयचें सरकार किंवा गोंयचे मुख्यमंत्र्यांनी अत्यंत महत्वाची भूमिका म्हणून त्यांचे अभिनंदन करपा खातीर आज आमी ही पत्रकार परिशद